काणयेचें नांव आसा कोंब्याली साद। एक आसली म्हातारी, तिचे कडेन एक मानाय कामाक आशिल्लो। तो खूब आळशी आशिल्लो। ताका काम करपाचो सामको कंटाळो आशिल्लो। सक्काळीं कोंब्यान साद घाली काय म्हातारी उठ्ठाली आनी आपूण उठ्ठकच ती आपल्या मानायाकूय उठयताली। मानायाक म्हातारी सक्काळीं फुडें उठयता म्हूण खूब राग येतालो। ताका दिसतालें हो कोंबो साद घालता म्हूण म्हाका ह्या म्हातारी फाटल्यान उठचें पडटा। एक दीस ताणें मनांतल्या मनांत थारायलें आनी चोरया त्या कोंब्याक मारून उडयलो। मानायांक दिसलें आतां कोंबोच ना जाल्यार कोंब्याची सादूय ना, म्हणटकच आपल्याक बेगीन उठचें पडचें ना आनी ताका लागून खूब वेळ न्हिदपाकूय मेळटलें। कोंबो नाशिल्ल्यान त्या म्हातारेची पंचायत जाली। तिका सकाळीं फुडें कितलो वेळ जाला तें कळना जालें। ती खंयच्याय टायमार उठूंक लागली, केन्ना 3 केन्ना 4 केन्ना 4:30। म्हळ्यार 6चे परस ती बेगीन उठोंक लागली आनी बेगीन उठून ती आपले फाटल्यान त्या मानायाकूय उठोवंक लागली। कितें करतलो? म्हातारी उठयता म्हणटकच ताका उठचेंच पडूंक लागलें। पयलीं परस आतां ताका चड त्रास जावंक लागलो। ताका कोंब्याक मारिल्ल्याचो पश्चाताप जालो। इश्टानो, हातूंतल्यानूय आमकां एक देख घेवं येता। आमी सदांच प्रामाणीकपणान काम करूंक जाय आनी प्रामाणीकपणान काम केलें ना जाल्यार आपलेंच नुकसान जावपाची शक्यता चड आसता।